नमस्कार. आयज आमी हांगा पणजे आसा गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमन जनता हावजान गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीची आमची पुराय टीम आसा आणि आमच्या बरोबर आसा स्टेटाचे आमची जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट लविन्या, एडवोकेट शबनम, आमची स्टेटाची सेक्रेटरी अनुराधा मॅडम, जनरल सेक्रेटरी जेनिफर लोबो, तशेंच आमच्या बरोबर ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा एजलिंडा, मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे वायस चेअरपर्सन झरीन, तशीच आमच्या बरोबर आसा गोवा स्टेटचे चेअरपर्सन फॉर जवाहरलाल मंच पेलेजिया आणि आमची गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसची पुराय टीम तुमकां वेलकम करता प्रेसाक, मिडिया भावांक पयलीं म्हणजे. आणि मुद्दो मेन आमी हांगा अड्रेस करपाक आयिल्ली ते एक मेमोरेंडम घेवन आयला आमी आयज हांगा. आनी तो मेमोरेंडम आमी टू द चेअरपर्सन असो अड्रेस केल्लो. हांगा रंजिता पै म्हणून चेअरपर्सन आसलेली अपॉइंटेड, तिचे जस्ट टर्म सोंपला 5 मार्चाक. सो करंटली हांगा मेंबर सेक्रेटरी म्हणून मॅडम उपासना माजगांवकर आसा, पण ती करंटली ऑफिसान ना. आणि ह्यो आमचो मेन मुद्दो ह्यो मेमोरेंडम दिवपाचो म्हणजे आमी 2-3 दिसां पयलीं आयकली एक भयानक अशी जी केस उघड जाल्ली आसा कुडचडे वाठारान. खंय एक 20 वर्साचो भुरगो अक्यूज्ड, तेणी खंय एक 20, 40, 50 नंबर ना कितले तो, पण अशेच चलयेंक लैंगीक अत्याचार करून तेंचे व्हिडिओज रील्स काढून वेबसायटीचेर अपलोड करून तांकां ब्लॅकमेल करून असले एक घाणेरडे कृत्य केल्ले आसा. एक सारकी शॉक वेव म्हणटा तशी गोंयान ही पसरलेली आसा. सगळ्या गोंयच्या फॅमिलींक, बायलांक स्पेशल करून भंय दिसलेलो आसा आपल्या भुरग्यांच्या प्रती. आतां एक सेफ्टी सेक्युरिटी ह्या गोंयान कितें उरली काय म्हणून अशें कायंड ऑफ ताका नांव दिलां पेपरार सगळी कडेन सेक्स स्कॅन्डल म्हणत न्हू आमी अशें केन्ना, कित्याक तितून मायनर्स इनवॉल्ड आसा. हे जी असली जेन्ना मायनर इनवॉल्ड आसता तेन्ना आमी खूब एक बरे सेन्सिटिविटीन असलो इशू हँडल करचो पडटा. पण अशें ताका रुपांतरांनी नांव पावलें की सेक्स स्कॅन्डल, अशें केन्नाच गोंयान पयलीं आमी आयकूंक ना आनी घडूंक ना. आतां जेन्ना ह्यो मुद्दो खूब मोठ्या प्रमाणान गांवाच्या लोकांनी बोवाळ घातले तेन्ना खंय तरी पुलिसांनी एक्शन घेतलें आनी त्या अक्युज्डाक अरेस्ट केलें. पण तरी आसतना आमकां कळून येता आनी दिसता की थंय जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन घडचें ना अशें आमकां डावट आनी दुबाव लागता. एक तर कित्याक जो अक्यूज्ड आसा तो 20 वर्साचो आसा आनी तेजेर अशें कंप्लेंट आसा की फाटलीं 3 वर्सां तो हें कृत्य करता. फाटलीं 3 वर्सां तो कित्येकशाच चलयेंक तेणी अब्यूज, मोलेस्ट, हॅरस केला, ब्लॅकमेल केला आनी कितें कितें केलां हेजे काय फूल रायट अप ना, पण ही हॅज डन सच कायंड ऑफ एक्ट्स. आनी 3 वर्सां जाले तो करता म्हणजे तोय स्वता त्या टायमार 18 वर्साचो आसतलो. चलयेंक जेंकां तो जे कशें करून तेणी ट्रॅप केला आसतले, दे मायट बी फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, तेजी बॅचमेट्स, गांवांतली वाड्या वयली खंयची हें आमकां खबर ना. पण अशा कंडिशनान जेन्ना मायनर इनवॉल्व आसपाची शक्यता आसा, हांगा खरो रोल प्ले करूंक जाय आनी एक्चुअल भायर सरूंक जाय आनी सुवो मोठो कॉग्निजन्स घेवंक जाय, तो म्हणजे गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमन आनी गोवा स्टेट कमिशन फॉर चायल्ड. आतां तुमकां सांगता, हांगा मॅडम जी आसली रंजिता पै, ती म्हणटा तिजे लास्ट डे जालो, तिजे ड्युटी सोंपली आनी ती रिटायर जाली, शी इज ऑफ दीस ड्युटी. बट चायल्ड जे गोवा स्टेट कमिशन आसा तितून फाटल्या 4 वर्सां कोण कमिशनर अपॉइंट करूंक ना. हे सरकार जे उलयता बेटी बचाव बेटी पढाव ते फक्त उलयतात, कसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्रोसेस म्हणजे हेतून ना, प्रोसिजर कसलेच मेंटेन करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस ना. सो अशी जेन्ना आतां घटना घडला, गांवांतल्या लोकांनी बोवाळ केले, पण आयज थंय खरो न्याय घडटलो काय ना तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जो पर्यंत एकूय विक्टीम भायर सरना आनी रिपोर्ट करना आनी FIR फायल करना तो पर्यंत ताका अशेंच दवरतले, मातशे थोडे दीस टायमपास करतले आनी बेलार मागीर भायर सोडटले, जशें सगळ्या केसींनी आमकां आयकपाक येता. आनी हे कित्याक घडटा, कित्याक हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी डिपार्टमेंट्स आनी कमिशन्स जी आसूंक जाय, जी वावरूंक जाय, तीच ना. बोवाळ जालो व्हडलो. तुमी म्हाका सांगा, जेन्ना अशी ज्युविनायल चलयो इनवॉल्ड आसा,
सेक्स रॅकेट म्हणून व्हडलो बोवाळ केलो. कोण येतली फॅमिली फुडें, खंयची चली फुडें सरतली गांवांतली की बाबा आपल्याक आतां अब्यूज जाला म्हणून सांगपाक. सो हेका एक खुबशे बऱ्या भशेनूय हँडल करूंक जावपाचें. ही अशी बोवाळ जाला तो सर्टन गोष्टी रिक्वायर्ड आसले बिकॉज तो पर्यंत पुलीस आपले दोळे उगडना. पण कशें आसा, हितून पुलिसान सारकी थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आसा, गरज आसा. आमी आतां हांगा लेटर इनवर्ड केला. इनचार्ज जी आसा मेंबर सेक्रेटरी मॅडम उपासना, तिने आमचे हेची नोंद घेवची. आमचे डिमांड्स आसा हांगा मेमोरेंडमान आमी मागला की तिने सुओ मोटो कॉग्निझन्स घेवन इमिडिएटली स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी करप. आयज जेन्ना ही केस घडली अशें तांकां न्यूज आयले पळय, तेंच्यांनी थंय आसूंक जाय आसलेले, तेंच्यांनी कुडचडे वचूंक जाय आसलेले, पळोवंक जाय आसले कितली लोक बायलां इनवॉल्व जाला, कितें येयलां. आनी जेन्ना हे अपडेट आयलो, पेपराचेर न्यूज आयली की अशे व्हिडिओज लीक जाला म्हणून, जाल्यार पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट केलें की बाबा खंयच्या रिपोर्टरान हें घातला, खंय ताका मेळ्ळो असलो डेटा, खंयची सायट्स जेचेर अपलोड जाला हे सगळे इन्फॉर्मेशन नाल्यार असले व्हिडिओज, हेजे ट्रेल सगळो फायंड आउट करूंक जाय आसलेलो. म्हाका इतलो सुद्दां डावट लागता. 3-4 एंगल भितर आसा. एक तर एकटोच चलो 30-40 महिलेंकां अत्याचार करता, शोशण करता, हे खूब डावटफुलूय दिसता की एकट्या चल्यांनी अशें कितें केलां आसतलें ट्रॅप करपाक एकाच गांवांतली एकाच जाग्या वयली इतली महिला. तर हितून चान्स आसा, दुबाव आसा की दीस कॅन बी अ ग्रूप ऑफ इंडिविज्युअल्स. हे ग्रूप आसूंक शकता फ्रेंडांचे बरोबर, बाकीचेय चले आसूंक शकता, और कोण इनवॉल्ड आसा हेजे सारके थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. सेकंडली अशेंय दिसूंक शकता चान्स आसा पोटेन्शियल ड्रग अब्यूज, महिलेंकां ड्रग्स दिवन नाल्यार कितें दुसरे कसले सबस्टन्स अब्यूज करून तांकां ट्रॅप करता काय, जी सगळ्या अशे इतले महिलेंक ट्रॅप करता. सो हेजेर सारके थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी एक सांगूंक सोदता हांव तुमच्या माध्यमांतसून, सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाओ, तुमकां सांगलें हांगा येयले काय कंडिशन कळटा कितें आसा तें. स्टेट कमिशन फॉर विमन हे हांगा कसलेच जाग्यार हांगा बसलेली ऑफिसर ना जर जाय जाल्यार. आनी तशेंच सेम चायल्ड कमिशनानूय आतां जस्ट 4 वर्सांनी एक कमिशनर अपॉयंट केला, ताका 10 दिसूय जावंक ना अपॉयंट जावन. तेंच्यांनी एक्चुअली इमिडिएटली एक्शन घेवंक जाय, बट दे हॅव नॉट डन. सो एक जुविनायल जस्टीस बोर्ड म्हणून आसता, ती एक स्टॅट्युटरी बॉडी, आनी तेंच्यांनी रुल्स एंड रेग्युलेशन दिला की असली केस कशी हँडल करपाची. हेज्या खातीर एक स्पेशल जुविनायल पुलीस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट म्हणून अपॉयंटेड आसूंक जाय, जेनी इमिडिएट कॉग्निझन्स घेवन ही केस हाताळप आसता. तशेंच चायल्ड पुलीस ऑफिसर म्हणून आसची पडटा दर एक पुलीस स्टेशनान. हांगा खंय आसा चायल्ड पुलीस ऑफिसर? खंयच्या पुलीस स्टेशनान आमच्या लेडी चायल्ड पुलीस ऑफिसर अशी आसा जुविनायल असले केसीस येयली काय हँडल करपाक? खंयच्याय PSIन ही बेश्टी हँडल करप नासता. अशे सारके स्टॅट्युटरी रुल्स घातलेले आसा जुविनायल जस्टीस जी बॉडी आसता तेंच्यांनी, पण खंयूच हांगा कसलेच नॉर्म्स रुल्स म्हणटा ते सरकार फॉलो करना आनी कोणाचे पडूनय गेल्ले ना. आतां आमी पळयतले थोड्या दिसांनी अशेंच जातले, दर एक केस जाता तशी की हेंकां काडून खंय तरी 4 दीस बोवाळ करतले, पेपरार सगळे येतले आनी मागीर पयशे खंय दिवन तेजी बेल जातली. तो बरो इन्फ्लुएन्शियल फॅमिलींतलो चलो भुरगो आसा. माझी मागणी आसा सरकारा कडेन की तुमी बेगींतल्या बेगीन ह्या सगळ्यांक कमिशन जितली आसा जी कॉन्स्टिट्युटेड ना आतां ती करा आनी सुओ मोटो कॉग्निझन्स घेवपाक एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम अपॉयंट करा आनी नॉमिनेट करा. नाल्यार तो पर्यंत खंयचीच एक महिला भायर सरून विक्टीम भायर सरून येवची ना, कित्याक हेका एकदम सेन्सिटीव इशू आसा. एकदम सेन्सिटिवली तो हँडल करूंक जाय. खंयूच त्या विक्टिमांक एक सेफ्टी दिसूंक जाय. आयज जो बोवाळ जाला पळय ज्या रितान, तितून खूब डिफिकल्ट दिसता की खंयची बायल मनीस आनी खंयची फॅमिली भायर सरूंक शकता. आमी तशेंच डिमांड हांगा घातलेले आसा, तेंची कॉपी आमी तुमकां सबमीट करता मिडिया सगळ्यांक तुमकां. तितून आमी घातला की एक फंक्शनींग प्रॉपर हेल्पलायन आसचो. अशे कंप्लेंट्स जे अनॉनिमस उरचे विक्टिम्स जे जर येयले जाल्यार मागीर तशेंच मॅन्डेटरी अवेरनस प्रोग्राम्स जावंक जाय. आतां स्कूल कॉलेजीन पेरंट्साचे अवेरनस प्रोग्राम्स जावंक जाय. हांव एक तुमच्या माध्यमांतसून म्हणून हांवें सांगूंक सोदता, एक अपील करता सगळ्या आवय बापाय, हे जे आतां करंट आमचें सिच्युएशन आयलां, सगळी कडेन आमी हरशीं म्हणून सरकाराक ब्लेम करत रावता, पण खंय तर सगळ्यांचेर जबाबदारी आयज आसा. आमी आवय बापूय म्हणून आनी पेरंट्स म्हणून सगळ्यांनी आयज रिस्पॉन्सिबल पेरंटींग करपाची गरज आसा. सोशल मिडियाचेर सगळे एक्सपोजर भुरग्यांक आयज मेळटा आनी त्या खातीर आमी हे आतां ही अशी एक केस आमी म्हणटा की एक मोठो स्कॅन्डल म्हणून, पण 2-3 दिसां पयलीं आमी शिरीगांवची गँग रेपची स्टोरी सगळ्यांनी आयकलेली आसा
आनी हांगा गोंयकार भुरगीं ल्हान ल्हान 20-21 वर्सांची भुरगीं आतां इनवॉल्व जायत आसा आनी हेजेर खरेंच एक म्हणटा तशें डिझास्टर आनी ट्रॅजीक कंडिशन जावच्या पयलीं आतां खंय तरी सगळ्या पेरंट्सांनी विजिलंट रावपाचें, एक विजिलन्स दवरपाची, पुलीस सरावंडींग आमी सुद्दां नेबरहुडान सगळ्यांनी पळोवपाचें बाबा अशें कोण सस्पिशियस मनीस दिसता काय ना भोंवतात. सो तेन्नाच खंय तरी आमी एक एकठांय रावन सगळे एक कसले तरी जर एक सोल्युशन अशें काडलें जाल्यार चेंज आनी बदल खंय घडूंक शकता आनी असले केसींनी कमी रेट आमी पळोवंक शकता. पण करंट जे सिस्टम्स इन प्लेस ना, हे असले केसीस हँडल करपाक करंट सरकाराची खंयचीच डिपार्टमेंट फंक्शनींग ना आनी तेंच्यांनी करूंकूय ना हें जे घेवंक जाय आसलें तें. थँक्यू. तुम्ही एक गजाल परत म्हणटा की येदो बोवाळ जाला म्हणून जी विक्टिमाची फॅमिली भायर सरची ना. बोवाळ कोणे केलो ना. सो बोवाळ जालोच दुसरे वटेनच्यान हय. न्हू. सो तुमची ड्युटी आसतली की तेंच्या फॅमिली कडसून मेळोन फुडें हे करपाचें, फक्त हांगा मेमोरेंडम दिवन जावचें ना. सो तें आमी करतलीं. कशें आसा आतां खंयची कोण विक्टीम आसा तीच आमकां खबर ना न्हू. आमच्या कडेन काय कसलोच व्हिडिओ रिवील जावंक ना. कोण विक्टीम आसा म्हणून आमी कितें गांवांत भोंवतली बाबा तूं विक्टीम अशें करून विचारूंक शकता. सो आमी एक फर्स्ट म्हणजे काम केलां की बिकॉज दे शूड बी दे शूड ट्रस्ट समवन एंड समवन लायक अ कमिशन. जर विमन्स कमिशनाची अप्रोच जाता ती बी नॉट डायरेक्टली द विक्टीम्स, थ्रू द पुलीस डिपार्टमेंट जे असतात तेंच्यांनी आमच्या हांगा आमी मागणी केल्या दे शूड असिस्ट द पुलीस. PSI भोंवन वचून विक्टिमांक विचारूंक शकना. तेका रुल्स आनी रेग्युलेशन आसा एज पर बिकॉज ज्युविनायल्स इनवॉल्ड आसा. म्हणून आमी कितें म्हटलां हांगा मागणी केला की तुमी कमिटी अपॉइंट करा आनी ते असिस्ट करा. म्हणजे आतां पुलिसां कडेन डेटा आसतलो, व्हिडिओज रिवील जाला, तितून खंय तरी इफ खबर ना म्हाका पण जाला आसत रिवील आयडेंटिटी ऑफ एनी विक्टिम्स जाल्यार तशें करून अप्रोच करूंक जाता. बट विक्टिम्स हॅव टू कम आउट. आमी फोर्स करून प्रेशरायज करूंक शकना. आतां बोवा जालो तो हांवें तुमकां म्हटलें सुद्दां खुबश्या रितीन गरजेचो आसलो तोपर्यंत पुलीस अरेस्ट करचे नासले. पण बोवा चालू आसतना विक्टीम भायर येवप हे डिफिकल्ट आसा. सो सगळ्यांनी आतां 2 दीस बोवा जालो, आतां अरेस्टूय केले अक्युजडाक. आतां हांव सगळ्यांक विनंती करता की हे बरें एक प्रोफेशनल भशेन हाताळपाची गरज आसा. कित्याक हांगा मायनर विक्टिमांचो प्रश्न आसा, फॅमिलींचो प्रश्न आसा, रेप्युटेड फॅमिलीज आसतल्यो, गोंयकार फॅमिलीज आसा. सो मातशें तरी सेन्सिटिविटी आसा ह्या टॉपिकान म्हणून तशें सेन्सिबल कंडिशनान हँडल करपाचें अशी म्हाजी फक्त अपील आसा. हांव म्हणना की केला तें सारकें चुकीचें आसा, पण हांव म्हणटा त्या कंडिशना खातीर एकदां कित्याक सायकोलॉजिकल आनी ज्युविनायलान आमी हें खुबदां पळयता असले केसींनी भायर सरनात भुरगीं. बिकॉज अशें जेन्ना तांकां दिसलें की खंय तरी तेंचे पब्लीक इमेज हार्म जातली, नाल्यार खंय तरी बोवा जातलो, तेंचे आयडेंटिटी भायर सरतली, अशें जेन्ना तांकां फियर दिसूंक लागलो जाल्यार ती भायर सरून रिपोर्ट करनात. सो आमी आतां जाता तितले पुलिसांक काम करपाक दिवपाचें, बट तेंच्यांनी पयलीं म्हणजे करूंक जाय. आनी त्या खातीर आमी हो मुद्दो रेज करपाक हांगा आयिल्ली. आमचे सगळे मेमोरेंडम तुमी पळयतले, तुमकांय शेअर करतली. पण हितून आमी जितली हेल्प करूंक शकता तितली करपाक रेडी आसा. महिला काँग्रेस म्हणून हांगा आमचे जवाहर बाल मंच आसा, एंटायर महिला काँग्रेसीची आमची स्टेट टिमूय आसा. तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदता जर कोण विक्टीम भंय दिसता आनी फाटीं फुडें जाता, आमी अप्रोचेबल आसा. हांव जाय जाल्यार म्हाजो नंबर ओपनली दिता 9881907779. जर दिसता तुमकां की पुलिसाक ट्रस्ट करूंक शकना, तुमकां डावट लागता ह्या सरकाराचेर कित्याक थंय बसला तो एक्टीव भाजपाचो कावन्सिलराचो चलो ह्यो आसा म्हणून खंय तरी जर भंय निर्माण जाला जाल्यार तुमी प्लीज आमकां अप्रोच करचें. आमी तुमची फूल सिक्रसी मेंटेन करून तुमकां न्याय मेळसर तुमच्या बरोबर लढत दितली हेजी खात्री दिवंक शकता. आनी एक तुमी वर्ड खंय तरी भियातात, फाटीं सरतात, तुमकां दिसना हें चुकीचें, हो वर्ड वापरिनासतना फुडें वचूंक जाय म्हणून एक केस? एक्चुअली म्हाका दिसता तेंच तुमकां स्टार्टिंगान म्हटलें की हो जेन्ना वर्ड येदो व्हडलो यूज जालो पळय स्कॅन्डल, तितून खंय तरी मनार परिणाम जावंक शकता मायनर भुरग्यांचे आनी जालाय आसतलो. कित्याक तेंचें नांव असोसिएट जातलें की आय वॉज अ विक्टीम ऑफ सेक्स स्कॅन्डल, अशें जावंक जायना म्हणून खंय तरी आतां एक सेन्सिटिविटी यूज करून आमी हो हाताळूंक जाय इशू. पण ऑफकोर्स हेका स्कॅन्डल नांव दिवचेंच पडलें. म्हाका दिसता मिडियानूच पयलीं तो रिपोर्ट काडलो आनी तो व्हायरल जालो आनी तो खंय तरी मिडियान अशें दिलाय आसतलें म्हाका दिसता. कित्याक अशा एकाच वाठारांतल्या एका चल्यान इतल्या महिलांचे 20-40 काय 50 त्यांचा एक्झॅक्ट फिगर खबर ना अशें केन्नाच एका गांवांतले अशे बायलांक अब्यूज केल्ले एकूय रिपोर्ट हेज्या पयलीं केन्ना गोंयान भायर सरूंक ना. अशें केन्नाच आमी गोंयान हेज्या पयलीं आयकूंक ना. आनी आतां हें कित्याक जाता, खंय तरी भंयूच उरूंक ना. क्रायम करतात पळय क्रिमिनलाचे मायंडसेट आयज जाला की आपूण
कितेंय करून आय कॅन गेट अवे विथ इट. सो त्या खातीर खंय तरी हें निर्माण जाल्लो आसा एक मायंडसेट, आनी तो आमी खंय तरी हांगा स्टॉप करूंकूच जाय. आयज जर तो भुरगो भायर सरलो 2 दिसांनी 3 दिसांनी काय 5 दिसांनी एका म्हयन्यान, कितें गॅरंटी तो परत वचून असो खंयच्या आनीक महिलेक ट्रॅप करचो ना. सो हेका एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावकूच जाय. मे बी ही विल बी जुविनायल, नॉट जुविनायल नाव, बट ही डीड इट वेन ही वॉज ऑल्सो जुविनायल. जाल्यार ते सगळे थरर इन्व्हेस्टिगेशन करून तेका बेस्ट. आय डोंट थिंक सो ही शूड बी गिवन एनी जस्ट लिवे. ऑफकोर्स पॉक्सो एक्ट घातला, सो इट इज नॉन बेलेबल, पण स्ट्रिक्ट एक्शन ही जावकूच जाय. पुलीस सक्षम ना दिसता तुका हितून हँडल करपाक ते आपल्याचें ओन ना अशें दिसता म्हाका आतां करंट. पुलीस आपले काम करतात, पण ते कितें रावला विक्टीम येवनी. सो पुलीस सुद्दां एक प्रॉपर प्रोसिजर आसता हे केसीस हँडल करपाचे. जे हांवें तुमकां सांगलें तशें एक जुविनायल जस्टीस बोर्ड आसता पळय, ते इन्फॉर्मेशन दिता सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन अश्यो केसीस कशे हँडल करपाचे. आनी तेंच्यांनी पुलिसान ह्या केसीन तरी त्या रुल्सा प्रमाणे हँडल केल्लेले ना. एक डिस्ट्रिक्ट जुविनायल ऑफिसर आसचे पडटा, तेंच्यांनी हँडल करूंक जाय. एक लेडी जुविनायल पुलीस ऑफिसर आसचे पडटा एवरी पुलीस स्टेशनार, तेंच्यांनी हँडल करचें पडटा. तशें अजून पर्यंत केल्लें ना. आनी म्हणून हांव मागता परत एकदां की हे बेगींतले बेगीन प्रोसिजर फॉलो करून जावची हँडल केस. जाल्यार खंय तरी आमी एक्सपेक्ट करूंक शकता एक न्याय ह्यो मेळटलो विक्टीम्सांक. थँक्यू. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.